नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. हणजूणच्या थळाव्यांनी वीज बिला आड विद्युत भवना मुखार केलें पेज आंदोलन. स्मार्ट मीटर बसयल्ल्याक जाल्यार बिलाच्या दरांत वाड, हणजूणकारांचो आरोप. दोनापावला हवाई दर्यादेगेर मेळिल्ले इंटर्न हिची इंटर्नशीप 2 दिसांत जावपाची आशिल्ली पुराय. प्रकरणाचो आजून पुलीस करतात तपास. जीएमसीच्या वैजकी अधीक्षकाची माहिती. काणकोणचे भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यां खातीर उबारिल्ली इमारत जाल्या म्हातारी. ह्या इमारतीक पत्रे घालून कसलोच ना फायदो. इमारत करात मातये भरवण, काणकोणकारांची मागणी. मे महिन्यात अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करप्याकडल्यान कोकण रेल्वेन 3.70 कोटीचो दंड केला वसूल. 61,051 प्रवाशांनी तिकेट नासतना केलो प्रवास. कोकण रेल्वेची कारवाय. मडगाव बोड्डा वाठारात चोरांनी फोडले घर. 50,000 रोख रक्कम आणि लाखांनी रुपयांचे फारायले भांगर. फातोर्डा पुलिशेन केलो पंचनामो. फुडलो तपास सुरू. आणि गोंयांत फुडले 2 दीस 12 आणि 13 जूनाक पडटलो वादळी वाऱ्यासयत पावस. हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट. नुस्तेमारी करप्याक दिल्या हवामान खात्यान शिटकावणी. आता खबर विस्तारान. हणजूणाच्या थळाव्यांनी वीज बिला आड विद्युत भवना मुखार पेज आंदोलन केले. हणजूण वाठारांतल्या वीज गिरायकांक ह्या म्हयन्यात सदांपरस तिप्पटीन चड बिलां आयल्यात. अतिरिक्त वीज वापरिल्ल्या खातीर गिरायकां कडल्यान दंड वसूल केला. मात अशें करचे पयलीं हे विशीं जागृताय करप गरजेचें आशिल्लें. खात्यान दंड माफ करून उरिल्लें बिल भरपा खातीर 2 म्हयन्यांचो काळ दिवचो अशी मागणी गजानन तिळवे हांणी केली. आयज वीज बिल भरपाचो निमाणो दीस आशिल्लो, मात आमी ग्रामस्थांनी बिल भरचे नात हें स्पश्टपणान सांगलां. I am the person who cannot come and say whatever you want. No, but how many times? So we have I only take you. We are making this story only 4 people should take. Thank you very much. आज तुम्ही पळयला आसतले की आम्ही सगळे जाण मिळून जो इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जी ह्या म्हयन्यान पूर्ण गोंयच्या जनतेक इतली वाडोवन येयल्ली आणि जेन्ना आमी आज चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक प्रश्न विचारपाक गेले खंय तरी तेंचे जे आन्सर आसले ते खूब गळमळीत आशिल्ले. आज एक गरीब मनशाक तो डिफॉल्टर उपाधी दिता आणि सगळे आज आसतना म्हाका दिसता आज आमच्या बरोबर सगळे जाण हांगा आयले आणि एक उलयता विषय असो पावलो की हांगा तेजे कडेन आमच्या प्रश्नाची उत्तर ना. आज तेणे आमी तेजे कडेन आमी आमचे मेमोरंडम दिल्लो आसा आणि जशें आमकां तुमी थंय आसल्या सगळे आमच्या मदीं उपस्थित थंय तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंटाक हे आमी फुडें व्हरतले म्हणून. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, तेंचे ते 4-5 सध्या इव्हेंट चालू आहा, ते इव्हेंट बंद करचे आणि जे आमच्या लोकांचेर तेंच्यांनी जे एक्सटॉर्शन करपाचो प्रयत्न केला ह्या बिलाच्या माध्यमांतून तो बेगोबेग बंद करचो. फाल्यां बिल भरपाची लास्ट तारीख आसा. आमी सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन आवाहन करता की कोणेच बिलां भरची न्ही आणि जर त्यांची लाईट कट करीत जाल्यार त्यांच्या बरोबर आम्ही उभे असतले. ती बिल आयला 4,800 रुपये 4,900 रुपया विच इज 5 times मोर दॅन what is regular bill. एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की ही इज युजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी दॅन इज सँक्शन लोड आणि त्या खातीर तो डिफॉल्टर म्हणून ताका ते फिनल चार्जीस हॅज बीन पुट अँड ही हॅज टू पे इट. आतां गोंयांत म्हाका दिसता अशे कितलेशेच गोंयकार आसा तांकां हे चार्जीस लागले आसतले, कारण गोंयांत जी बिलां आसा जी लोकांक पयलीं पासून एक 20-25-30 वर्सांची कनेक्शनां तांकां खबरूच ना की सँक्शन लोड वाडोवन घेवंक जाय. सरकारान सेन्सिटायज करूंक जाय आसलें. सरकारान एक फेल जाला आणि फेल जाल्या उपरांत हे जे बर्डन आसा तो सडनली गरीब जनतेचेर घातला. ज्या मनशाक ताणें डिफॉल्टर म्हणलो तो केन्नाच एरियर जावन ना, ताणें आपलें बिल प्रामाणीकपणे भरला, पूण ह्या फावट ताची कॅपॅसिटी ना, ते 5 times चड आयिल्लें बिल. सो आमी मागणी केल्या तो जे म्हणटा की आपली कॅपॅसिटी ना म्हणून की ही जी बिलां आयल्या
ही बिलां जी धाडल्या 5 टायम्स मोर करून ही बिलां रिबेट दिवची लोकांक सेन्सिटायज करची की हे लोड वाडोवपाक जाय आनी लोड वाडयल्या उपरांतूच मागीर पेनल चार्जीस एप्लाय करचे ही आमी सरकारा कडेन मागणी करतात राज्या कडेन मागणी केल्या पूण तुमकां आपली कॅपॅसिटी ना बट हे सेट आमी हे रिप्रेझेंटेशन सरकारा कडेन धाडटले तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हांचे कडेन आमी मागणी करतात की तांणी इमिजिएटली हे इश्यू घेवचो लोकांक रिबेट दिवची आनी एक 3-4 म्हयन्याचो टायम दिवचो वाडोवन दिवपाक. दोनापावला हवाई दर्यादेगेर मेळिल्ले इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हिची इंटर्नशीप 2 दिसांत पुराय जावपाची आशिल्ली. ह्या प्रकरणाचो तपास पुलिसां कडेन सोपयला अशी माहिती जीएमसीचो वैजकी अधीक्षक डॉक्टर राजेश पाटील हांणी दिला. दोनापावला वाठारांतल्या हवाई दर्यादेगेर इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हाची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश दिल्लो. मजगती तिच्या मरणाची खबर मेळ्ळे उपरांत तिची घरची गोंयांत आयल्यात. ह्या प्रकरणाची नोंद मेडिको लिगल केस म्हूण केल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडली कारवाय जातली अशें जीएमसीचे वैजकी अधीक्षक राजेश पाटील हांणी सांगले. इंटर्न दोतोर गौरी नारायण मूळ केरळची आसून तिची इंटर्नशीप 2 दिसांत पुराय जावपाची आशिल्ली अशी माहिती दोतोर राजेश पाटीलान दिली. ह्या प्रकरणाचो अजून फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती आमचे एक इंटर्न जे केरळाचे नेटिव्ह जावन आसा बॉडी वॉज फाउंड एट दोनापावला बाय द पुलीस एंड ब्रॉट टू गोवा मेडिकल कॉलेज. दिस इंटर्न by name Gauri Narayanan was almost about to complete internship in the next 2 days and this unfortunate incident has happened. आता केस हॅज बिकम मेडिको लिगल केस आनी मेडिको लिगल केस जाली म्हणटकच ताजे आतां पोस्टमॉर्टम चालू आसा. ताजो रिपोर्ट कितें आसा तो येतलो. पुलीस वील कलेक्ट दॅट रिपोर्ट. काल राती आमी तांच्या पेरंट्सांक म्हणजे केरळा तांकां फोन करून इन्फॉर्मेशन दिलें आनी सकाळी तिजो बापूय आसा तो ऑलरेडी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयिल्लो आसा. सो हाजे फुडलो जो पळय कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें हे अंडर पुलीस इन्वेस्टिगेशन हे सगळें जातलें. आतां पर्यंत आमकां इतलीच म्हायती आसा. ओके, बॉडी कडल्यान 2 सबस्टन्स कितें रिकवर जाले. एक स्टिरिंग्स आनी एनेस्थेसिया आनी एक मसल रिलेशन म्हणून कितें एक 2 सबस्टन्स रिकवर जाला. सो ते खंयच्यान तिणें हें केल्ले तुमचे जीएमसींतल्यान काय? हाजे बद्दल न्ही आमकां कांय म्हायती ना कारण बॉडी आशिल्ली ती दोनापावला आशिल्ली आनी तांचो असो क्लेम आसा. आतां हाजे फुडें आमचे पुलीस सारके तरेन सगळें इन्वेस्टिगेशन करतले आनी ताजेरूच ते सोक्ष कितें आसा तो लायतले. पोस्टमॉर्टम अजून जावंक ना पूण तो आज जाता. सर मेंटल स्टेट कशें आसली पयलीं तेणी अटेम्प्ट केल्लें म्हणटा कितें तरी अशें भायर येता खबर ना ताका मातशे प्रॉब्लम आशिल्ले मातशें मोठो असो कांय हें नाशिल्लो पयलीं. आमचे मेडिकल कॉलेजीन आमी मेंटर मेंटी आसतात. प्रत्येक स्टुडंटाक एक सिनियर टिचर जे आमचो जो कन्सल्टंट आसता न्ही तांच्या गायडन्सा सकयल आसता. स्पेशली जे स्टुडंट्स आसात ते भायल्या गांवचे जे ऑल इंडिया स्टुडंट आसतात तांचे. सो अशें कितें खंयच्याय स्टुडंटाक समज कितें गरज पडली आवय बापूय पयस आसतात तांकां आमी विकान 2 फावटी कावन्सिलींगय करतात आनी जेन्ना ते कितें सायन्स बी अशें कितें दाखोवपाक लागले जाल्यार तांच्या पेरंट्सांकय आपयतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोणचे भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यां खातीर बांदिल्ले क्वॉर्टर्स सध्या धोक्याच्या स्थितीत आसा. सुमार 50 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या ह्या इमारतीचे स्लॅब कोसळपाक लागल्यात. तशेंच वण्टीचेर झाडां वाडल्यात आनी विखारी सोरोप लेगीत भोंवतात. ह्या गंभीर परिस्थितीक लागून कर्मचारी आनी नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं प्रश्न उप्रासल्यात. सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी काणकोणकारांनी केल्या. पळयात. आज आमी हांगा आसा काणकोण हेल्थ सेंटरा कडेन आनी तेजी बाजूक जी आमची हॉस्पिटलाची क्वॉर्टर्स आसा थंगा आसा. खरें म्हणल्यार आज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार ज्या परिस्थितीन जी क्वॉर्टर्सां रिपेर केल्ली वता जी खरें म्हणल्यार रिकन्स्ट्रक्शन करपा जाय आसली. खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता 1-1.5 वर्स पयलीं आमीच हांगा इनॉग्रेशना येयल्ले. आमचो लोकल MLA डॉक्टर रमेश तवडकर सर तेमी बी येयल्ले आनी तेमची सुद्दां जीद आसली की म्हणल्यार नवय कंप्लीट म्हणून नवय बांदचें जेणे करून लोकांक सुविधा बरी मेळची. हिंगा रावपी स्टाफा जायत बाकी गव्हर्मेंट जे स्टाफ आसा तांकां हिंगा रावपा येना.
पण आज जर पळयत 1.5 वर्स पयलीं टेंडर जाल्ल्यान जो 2 वर्स 23 पयलीं जो प्रोसेस चाललो आनी आज आमी 2026 आसा, ऑलमोस्ट 27 पावत येयले आनी आज हे काम चालू आसा आनी अशी पद्दतीन चालू आसा. कितें म्हणल्यार एक स्टेबिलिटी एक अशी ती मेळ्ळा म्हाका खबर ना. पण आज सकल वणटी ज्या पद्दतीन मोडला तितून झाडाची मोड गेला, लोखंड दिश्टी पडटा, उतल्यान पत्रे घालपाचें काम चालू आसा. म्हणल्यार कितें चल्लां काय म्हाका दिसता. तुम्ही उतल्यान पत्रे घालून पयशे वेस्ट करपाचे, लोकांक टॅक्साचो पयसो आनी त्या बाजून 108चो स्टाफ रावता, तांकां जिवाक धोका आसा म्हाका जाल्यार दिसता. ते खंयचे परिस्थितीन थिंग रावता तें म्हाका खबर ना. ते टेम्पररी लायटीची कनेक्शन घेवन रावता, तेतून गोरू गोट येता. सायडीनच जो आमचो ओल्ड डॉकमे थिंगाय तुम्ही पत्रे घालपाचें काम चालू केलां. थिंग उदक पावता, फाटीक कोण लेबर तरी पडोन त्या वणटी वयल्यान मोडोन कमर मोडोन तोय कितें हॉस्पिटलांत आसा. म्हणजे अशी परिस्थितीन जर येन्नाच असली परिस्थितीन उतल्यान पत्रे घालून उतल्यान झगझग करून कितले लोकांक मारपाचें तुमगे प्लॅनिंग आसा म्हाका कळना. लास्ट शेवटी हो लोकांक टॅक्साच पयशे म्हाका दिसता काणकोणची सगळी लोकांक घेवन आमकां एक काम स्टॉप करचें पडटलें. हांव एक विनंती करता गोंयचे मुख्यमंत्र्याक, तशें आमचे PWD मिनिस्टर आमचे दिगंबर बाब आमचे लागींचे, तशें आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करता तुम्ही ताबडतोब हेतून लक्ष घालचें. सद्याक आसा काणकोणच्या आरोग्य केंद्रा कडेन म्हाज्या उजव्या सायडीक जावन आसात क्वॉर्टर्स. सरकारी अधिकारी जे सरकारी अधिकारी म्हणजे ह्या आरोग्य खात्या भितर काम करणाऱ्या कामगारां खातीर, डॉक्टरां खातीर, नर्सिंग खातीर आनी हेर सर्वंटां खातीर 50 वर्सां पयलीं ह्या जाग्यार क्वॉर्टर्स बांदले. त्या क्वॉर्टर्साची दुर्दशा जावन गेली. हो प्रश्न काणकोणचो आमदार आनी मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांणी मुख्यमंत्र्याच्या कानार, आरोग्य मंत्र्याच्या कानार घातलो आनी ताबडतोब ह्या जाग्यार हे क्वॉर्टर्स एक तर नवे बांदचे अशें सजेशन क्रीडा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांचे आसलें. आनीक आज जर पळयतात, आज जुनाचो जवळ जवळ 10 तारीख जावन गेला. आज धो धो पावस पडटा आनी ह्या धो धो पडणाऱ्या पावसाक काम एक वाटेन चालू आसा. कम्युनिटी सेंटरा मुखार जे पळय हें आसा तें काम सगळे पत्रे काडले. एक मनीस गेल्ल्या मे म्हयन्याक पडलो, ते दिवसान कामच बंद. भितर आसा ते सगळे सामान विकता अशी परिस्थिती आहा. ह्या वाठारांत ज्या हॉस्पिटलाच्या वातावरणा भितर ह्या जाग्यार सगळ्या कडेन स्वच्छता आसता पळय, ह्या जाग्यार सगळ्याक जंगल आनी फॉरेस्ट जाल्ले आसा. फॉरेस्ट म्हणजे एक एक इमारतीच्या भितरच व्हडली व्हडली झाड जाल्या. जी झाडां तुम्ही प्रत्यक्ष जे चित्रीकरण केला तितून पळोवपाक शकता. आनीक ह्या क्वॉर्टर्सांक स्टेबिलिटी आसा काय देवा खबर, पूण ते मरणावस्थेन आहा. एक तर वयल्यान छप्पर कोसळटा, काँक्रीट कोसळटा बिल्डिंगेक खंय तरी भेगे येयला, खंय तरी भितर बैल न्हिदता वचोन, बैल वचोन आसा अशी परिस्थिती भितर. सरकारी यंत्रणा जी आसा, सरकारी PWD खात्या, ह्या खात्यान हाजी हें केल्यान कोण कॉन्ट्रॅक्टर पावसान भर पावसान काम करतात. ह्या बिल्डिंगेची सारको तरी स्टेबिलिटी आसता काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. सबंद वातावरणा भितर ह्या जाग्याचेर पयल्यार जिवाणी मोठ्या प्रमाणांत आसा. हॉस्पिटलान येणारो रुग्ण, येणारो पेशंट वो खंय तरी आपूण बरो जावपा खातीर येता. हिंगा येतानाच ह्या वातावरणा भितर येतानाच जर एखाद्या मनशाक जिवाण्यान घास मारलो जाल्यार तेजी परिस्थिती कितें जातली. हॉस्पिटल म्हणना फुडें सगळे वाटेन निवळ आसपाक जाय, पूण संबंदीत डिपार्टमेंट आरोग्य खात्यान तांकां अनेक लेटर बरयली. ते फक्त वयल्या वयर तोंड काडपाचें काम करता. व्हडलीं झाडां, व्हडलीं मुळां जाल्यार तेजे कडेन ते पळयनात. अशी अतिशय दुरवस्था ह्या काणकोण आरोग्य खात्याच्या ह्या आवारा भितर जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान सोयर कोमरपंत. कोकण रेल्वे मार्गाचेर अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वेन खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ली. या मोहिमे खाला मे म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 61,051 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां कडल्यान वट्ट 3.70 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला. मे म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 951 खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ल्यो. सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेऊनच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान केला.
तशेंच खर तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळा. मडगाव बोड्डा वाठारात घरफोडी जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. चोरांनी मुखेल दाराचे कुलूप फोडून घरात घुसून 50,000 रोख रक्कम आणि लाखांनी रुपयांचे भांगर फारायल्ल्याचे कळटा. हे विशीं घरधन्यान फातोर्डा पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. ते प्रमाण पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. बोड्ड्या एरिये भितर एक घर फोडून चोरांनी जवळ जवळ 5 लाखाचो एवज म्हणजे गोल्ड ऑर्नामेंट्स आनीक 50,000 सुमार कॅश ही चोरून व्हेल्ली आसा. ही घडणूक जी आसा ती आयताराक सकाळीं दनपारचे 3 ते सोमार सकाळचे 8 ह्या काळा भितर जावपाची शक्यताय पुलिसांनी सांगल्या. पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या घराचो मालक जो आसा तो इस्माईल शेख आनी ती जी फॅमिली आशिल्ली ती खंय तरी भायर गेल्ली आनी त्याच टायमा भितर चोरांनी घराचे मुख्य दरवाज्याचें लॉक तोडून घरांत भितर सरले आनी चोरी केली. आज ही कंप्लेन आनी रजिस्टर केल्ली आसा आनी अज्ञात गुन्हेगाराच्या विरुद्ध ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. आनीक BNSचे सेक्शन 331(3), 331(4) आनी 305 ह्या कलमा खाला ही चोरी रजिस्टर केल्ली आसा. फातोर्डा पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल नायक हाज्या मार्गदर्शना खाला PSI S देविदास हे हाजो तपास करतात. पुलिसांनी सगळे एरियाच्यो ज्यो CCTV आसात त्यो मागून घेतिल्ले आसात. बाकीचे जे कितें तांकां मेळटा ते तांणी घेवपाक हें केल्लें आसा. आनीक एक्सपर्ट जे आशिल्ले फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तांकांय बी हाजे पयलीं हाडून तांणी ऑलरेडी ताजे सगळे जे कितें फिंगरप्रिंट्स जावं बाकीचे कितें आसा तें तांणी एकठांय केल्लें आसा. आतां फुडलो तपास हाजो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर फुडले 2 दीस 12 आणि 13 जुनाक व्हड पावस, वीज आणि वादळी वारें 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान उक्तायला. 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमाऱ्यांक खासा करून ह्या काळात दर्यांत वचचें न्हय असोय सल्लो दिला. फातोडेच्या गोगळ वाठारात एक दुबावीत घडणूक उजवाडाक आयला. महाराष्ट्र नंबर प्लेटी आशिल्ल्या स्कूटराचेर बसून एका अनवळख्या मनशान आपल्याक मेळिल्ली 100 रुपयाची नोट बनावट आसा असो आरोप करून आडसर विक्रेत्या कडेन वाद घालो. ह्या घडणुकेचो व्हिडिओय उजवाडाक आयला. गोंयांत आदी बनावट नोटी संबंधी केशी नोंद जाल्यात आनी वेळोवेळ अशी घडणुको उजवाडाक येत आशिल्ल्यान परतून एक फावट नागरिकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. वो यार तो या कर बोल रहा है दुकान पर कि तू ही दिया है ये नोट नकली है, मैं नहीं दिया है, इसलिए वो बोल रहा था कि मैं झूठ। कैसा आया था क्या वो बोलना, कैसा आया था वो आया पहले उधर गया, उधर से फिर सोच कर लौटा, फिर बोला कि ये नोट तूने दिया है। हम कहा कि मैं नहीं दिया सर, ये नोट हमारा नहीं है। तो वो बोला तेरा ही है ये नोट। लेकिन वो आया था नारियल पानी पीने यहाँ पे? हाँ कल आया था। कल आया था? हाँ। तो कौन सा नोट दिया तुमने? वो 500 का नोट दिया और 4 नारियल पानी लिया, 200 का नोट उसको दिया और 60 रुपये खुले में दिया उसको। 240 हमारा हुआ और 260 उसका। हाँ हाँ। तो आपने ये नहीं दिया? ये नहीं दिया। बायकांनो म्हजे बायक पार्क हांगा एक 800 पिवपा म्हणून हांव आयल्लो हांगा. पिता पिता एक गाडी आयली आनी त्या भुरग्या कडेन बाबड्या कडेन विचारपा लागली की तुमी हे पळय ही आतां 2 नोटी आहा कळ्ळें तुमकां न्ही, ही 100ची आसा ती आतां ही डुप्लिकेट नोट्यो आतां आनी ही आसा ती ओरिजिनल, ही म्हजी नोट. हांवें एक्चुली स्पेशल तुमकां दाखोवपा लागून लोकांक की हांव तुमकां हो व्हिडिओ सांगता, व्हिडिओ भितर सांगता कित्याक की हे 100ची नोट तुका बेस्ट असो म्हळ्यार फील असो हातीन धरले की तुका फील येता की बाबा ही 100ची नोट म्हणून.
आणि गोंय पुलिसान हेच्या पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं असले केसीन भरपूर लोकांक अरेस्टूय केल्ले, 4 जाणांक अरेस्टूय केल्ले. सो तातूंत आतां कितें जालां की नोट्यो वळखुपा मेळना. गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता की नोटीचेर आनी हाजेर, कित्याक हो आतां गव्हर्मेंटाक हो लॉस हो एक्चुली. करन्सी डुप्लिकेट ते डुप्लिकेट नोटाचे कितें आसा ते हेजे नंतर आतां आमी पुलीस कंप्लेंटूय दितले हे डुप्लिकेट नोटी बद्दल सर्क्युलेट आहा म्हणून. सो आतां पुलिसाकूय आमी शेटूक करतले आनी एक गव्हर्मेंटान प्रोग्राम करचो डुप्लिकेट नोटा बद्दल. कित्याक की म्हणल्यार हे एसटी जे लोक आसा आमचे, तांकां म्हणल्यार जे जाणटे बिड्डे लोक आसता तांचे ते तांकां काय कळना हेजे बद्दल. गोंयांत भलायकी सेवा घटमूट करपाच्या दिकेन राज्य सरकारान आनीक एक म्हत्वाचें पावल उबारलां. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत डे केअर किमोथेरपी केंद्राचें उक्तावण जालें. तशेंच बेगीनूच MRI सुविधा सुरू जातली. कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपॅडीक विभाग आनी घटमूट करतले. फुडले वेंचणुके आदीं दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल पुरायपणान कार्यरत करपा खातीर सरकार यत्न करता, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. From the Rotarians, and especially starting the daycare centers, which are very important to us. Dr. Anubhava Burkar, just now when we were talking, and myself and our team, when we were speaking, and all the media are very curious to know as to when are we going to do things in a very progressive and very fast-track manner. And we are it. And what can be a better day than the 12 years of the Honorable Prime Minister of the country, Shri Modi ji, on his completion. We are committing health services and enhancing the facilities for healthcare to reach out to the people on this occasion. Maximum 5 months. Before we go in for polls, we are going to have a cath lab, dedicated cath lab for the people of the state of Goa. In addition, we are having a state-of-art neuro setup and orthopedic setup here. In addition, when I say this cancer, we are the only state in Goa, in India, that is giving high-end cancer medication free of charge to the patients. We are open to all initiatives. We are open to any kind of support you are able to give us. We are open to any kind of thing, whether it is neonatal care, whether it is mother and child, whether it is cancer care. These things are very important, and small things in a hospital can actually make that change that we want. Just imagine the smile on the lady who we met just now. If she has to go to Goa Medical College and take the chemotherapy, as it is the patient gets drained out. Then from there she has to come back home. But when she is close to her house, it becomes very easy for the relatives to manage, and it becomes very easy for us to take things forward. I have decided from now I will be actually visiting not only the patients but also visiting the patients and going home and finding out what is it that the government can do in the next 8 months to see that we can put things on fast track. Today these ambulances which are inaugurated is basically we are merging all our ambulances with the 108 services. Today healthcare is changing. We have been using AI for screening of chest X-rays to see that for any kind of cancer detection and other things. So several initiatives like breast cancer screening, we already completed close to 1.5 women in the state of Goa. So we are in the process at the moment. We were just talking. We had a meeting here also to get the best setups of the ICU, upgrade them further. Neonatal ICU, get the best care, the best ventilated, so that the best setup, whatever is required. And there are doctors available, and we need to take those doctors on board, and the government is in the process of doing that. One thing I can assure you is that this hospital will make the people of South Goa proud in the next 6 months. सांगलं की जुलयान आम्ही MRI इनॉग्रेट करता, पण करता न्ही. आयज तुम्ही नवे MRI घेवपाक आम्ही तेच डिस्कस काल आम्ही मिटींग आम्ही पयर घेतली. नवीन MRI टॉप क्लास GMC घेवपाक 35 कोटी लागता. आज ते 35 कोटी ते तयार करून जाय न्ही, सरकारान तयार करून ते मागीर ते ऑर्डर ते दिवंक जाय. ते सगळ्या गोष्टी आहेत. वेंचणुकीच्या काळात काँग्रेस उमेदवारी तिकेट विकता हे आपणे दाखवून दिल्ल्यान काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकर आनी सिद्धनाथ बुयांव हांणी आपल्याचेर निराधार आरोप केल्यात. आपूण जे उलयलो ते लोकांच्या मनांतल्यो भावना आसा अशें एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस सांगता. काँग्रेसीचो वांगडी नासलो तरी आपूण फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसी खातीर रात दीस वावुरला. जर काँग्रेसींत येवपी वेंचणूक जिखपाची आसल्यार तांणी गिरीश चोडणकराक गोंयांतल्या पक्ष नेतृत्वा पासून पयस दवरपाक जाय, नाजाल्यार पक्षाचे लुकसाण जातले अशें ग्रेशियस हांणी सांगले. ऐकात. This press conference because of unnecessary allegations made against me by Congress persons like Siddhanath Bhuyan and Amarjit Panjika. I have been accused of being communal and casteist. When I had pointed out that the Congress
as to do away with the perception among the voters that the Congress is selling tickets. This is a public perception. If a Congress MP close to Rahul Gandhi writes such a complaint to the Congress president, it has to be acted upon. When written allegations are made against Girish Chodankar, is it not a duty of the Congress at least to keep him aside instead of making him president of the Goa unit? Now, what this lady MP from Tamil Nadu says is what everybody in Goa says, that there is manipulation, that there is sale of tickets. And otherwise, how do the people sort it, correct it? See, I am not a congressman, but during the last parliamentary elections, I and many of the other anti-Congress people, we worked tirelessly for victory of the Congress. And we worked because we felt that Captain Viriatu was a good candidate. And that's why he was elected. Change can come only if there is an organized, strong opposition. Unfortunately, the Congress, which should have actually been in the forefront, is not doing anything. Now, secondly, Siddhanath Goyam, who made allegations against me. Let me see what Siddhanath Goyam has done. You see, in the Tamil Nadu Assembly elections, the Congress appointed a social media campaign, awarded a contract. The contract was awarded to a company called Ad Buyam, headed by Siddhanath Goyam. An amount of rupees 4.5 crores has been paid to Ad Buyam for the purpose of social media campaign in Tamil Nadu and Pondicherry. Now you tell me, what does Siddhanath Goyam know about Tamil Nadu? Is he familiar with art, their culture, their way of life, so that he can launch a social media campaign? Does he have any experience of social media campaign? Or is it a racket involving Girish Chodankar and Siddhanath Goyam? I would request the Congress workers in Goa to stand up. If you want to defeat the BJP, please stand up and tell the Congress that this sort of thing will not do. I have read to you only the complaint by Congress MP. I have not said anything. I have pointed out that the Congress has given money to Ad Buyam for social media campaign, nothing else. So it is for the Goa people and the Congress workers in particular to question their own party, how they can appoint a man like Girish with such severe allegations from the party MP as their president. And if that is permitted, I am pretty sure next elections come, same process will be repeated and similar candidates will be selected. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार